सगळ्यांक नमस्कार। आज पिलेन प्लॅटोचेर फुटसाल ग्राउंडाचेर फुटबॉल ग्राउंड हेजे फाउंडेशन स्टोनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, CEO जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा डॉक्टर अजय गावडे, AO देवेंद्र आर्लेकर साहेब, नॉर्थ गोवा अध्यक्ष सॉरी हांवें मागीर नांव घेतलें तुमचें शंकर चोडणकर साहेब, आमचे गांवची सरपंच पिलेन गांवची सरपंच रेश्मा बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पंचायत मेंबर संतोष, अक्षय, अंकिता, VDC चेअरमॅन करण गोवेकर, सगळ्याकून इम्पॉर्टंट सगळ्याकून बायोडायवर्सिटी मेंबर सयाजी राणे आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आमचे लँडलॉर्ड जेणे हे फुटसाल करपाक लागून जागो तेंच्यांनी हँडओवर आमच्या पंचायतीक केल्या, आगूस सर आनी अलर्ट मॅडम आनी तेंचे सगळे फॅमिली मेंबर तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आमी डेवलपमेंट करपाक फुडें रेडी आशिल्ले पूण जागो आसचो होय गरजेचो। सो एक व्हडल्या काळजान तेंच्यांनी आयज आमकां हांगा जो जागो दिला फुटसाल घालपाक, हेका लागून खरेंच सगळ्या आमच्या पिलेन गांवच्या लोकांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। म्हाका दिसता आमी जेन्ना ऑलरावंड डेवलपमेंट उलयता, जेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सोदता तेन्ना म्हाका दिसता हे स्टेप सामके गरजेचे। ऑलरावंड डेवलपमेंट म्हणजे रिलिजियस जाग्यांचे तुमी आयकलां आसतलें, जावं ते मस्जिद आसूं, जावं ते टेंपल आसूं, जावं ते चर्च आसूं, जे मॅक्सिमम काम जे आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी आमच्या तर्फे तांकां ट्राय केला करपाक। सेकेंड, एड्युकेशन फिल्डान स्मार्ट बोर्ड जाले, लॅपटॉप्स जाले, कंप्युटर्स जाले, हे जाले, लायब्ररी एक बरे विचाराची लायब्ररी जिल्हा पंचायतीच्या मार्फेत तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा। हें सामकें म्हाका दिसता आमी ते वेलकम करता, एक बरे विचार। आनी फुडें वता आसतना स्पोर्ट्स हे सामकें गरजेचें आनी म्हाका दिसता आयज पिलेन गांवच्या प्लॅटोचेर ह्या 4000 स्क्वेअर मिटराच्या ओपन स्पेसीन एक फुटसाल ग्राउंड येवचो हे एक सगळ्याकून बरी गजाल आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून। इम्पॉर्टंट की ओपन स्पेस आसचो आनी ओपन स्पेस एनक्रोच जायनासतना डेवलप जावचो, हे सगळ्याकून इम्पॉर्टंट गजाल। ओपन स्पेस म्हणजे आमकां फक्त स्पोर्ट्साक एका तेका जालोच, पूण केन्नाय नॅचरल कॅलॅमिटी आयली, अर्थक्वेक जावं आनी कितें जाल्यार म्हाका दिसता ओपन स्पेस सगळ्या वाठारान म्हणजे गच्च भरलेलो वाठार आसता आनी थंयच्यान इवॅक्युएट करून त्या ओपन स्पेसार येवन तांकां म्हणजे कांय नासतना ओपन स्पेस आसलो जाल्यार हेजोय फायदो जाता। सो म्हाका दिसता बरी गजाल पिलेन पंचायत करीत आसा की ह्या ओपन स्पेसार तेंच्यांनी आयज फुटसाल ग्राउंड हो फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा आनी तेंचे फुडले विजन अंडर जिल्हा पंचायत, अंडर पंचायत फंड आनी आमचे MLA लेड फंडूय तेंच्यांनी फुडें हांगा वॉकिंग ट्रॅक घेतल्या, ते एक सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां फायदो जातलो। तेंच्यांनी बॅडमिंटन कोर्ट घेतल्या, हे भुरगे जाणटे सगळे जाणां खेळूंक शकता। सो एक बरी गजाल, एक बरें इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता पिलेन पंचायत आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर फुडें चल्लेले आसा। आनी हे सगळे करता आसतना तुमी आमच्या संदीप भाईच्या तोंडांतल्यानूच आयकले आसतले, तुमी शंकर चोडणकर तेंच्या तोंडांतल्यान आयकलां आसतलें की एक प्रोएक्टीव CEO डॉक्टर अजय गावडे तेंचे विजनरी तेंचे आयडियाज ज्यो आसा तेंच्यांनी सांगलें तें भुरग्यांक लागून लायब्ररी सामक्यो इम्पॉर्टंट। एक लायब्ररी आसात आनी आतां स्पेशली काल आमी डिस्कस करता आसतना लायब्ररी जर आसात जाल्यार खुबश्या जाणांक बूक वाचपाक हें जाता, पूण लायब्ररी जर आसा जाल्यार फिंगर टिपाचेर खंयचें कितें आसा, भितर कंप्युटर आसलो काय सगळो हेजो फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो। सेकेंड, स्मार्ट बोर्ड्स म्हणजे धाकटी स्कुलां आसा गांवांनी, अजून जी स्कुलां आसा रुरल एरियान तेंचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो ना, सो तोय फाटल्या दिसांनी थ्रू जिल्हा पंचायत फंड स्मार्ट बोर्ड्स तेंच्यांनी दिल्या। हेजो म्हाका दिसता भरपूर फायदो जाता। आयज पळयता तुमी ओपन स्पेसान स्पोर्ट्साचे जेन्ना फुटसाल म्हणटा, बॅडमिंटन कोर्ट म्हणटा, हेजे वॉकिंग ट्रॅक म्हणटा, होय फायदो आमच्या सगळ्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक जातलो। सो एक विजनरी ऑफिसर ह्या हितून सामको गरजेचो आसता। जिल्हा पंचायत आमी जेन्ना म्हणटा जिल्हा पंचायत ऑफिस तेज्या पयलीं आनी तेज्या मागीर जर हांव डिस्कस करूंक गेलो जाल्यार जिल्हा पंचायतीचें ऑफिस पयलीं जें आशिल्लें जुंता हावजान खरेंच म्हणजे भितर एनवायरमेंट जें आशिल्लें वर्कींग एनवायरमेंट तें तितलें फेवरेबल नासलें, पूण जें इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेवन फुडें तें ऑफिस आयज मराठा समाजाच्या त्या वयल्या बिल्डिंगेन व्हेला। सुंदर वर्कींग एनवायरमेंट, मिटिंग्स तेंच्यो घेवपाक लागून सगळी ऑफिसान कोण कोण ऑफिसर काम करता, इंजिनियर काम करता तांकां लागून एक सेपरेट कंप्युटर डेस्क, तेजे फुडें वचून मिटींग हॉल बरे आसा तेंचे, हे सगळे एक एक गजाल म्हाका दिसता एक खरीच बरी केलेली आसा। आनी हे जर करतले जाल्यार तेंचें कॉर्डिनेशन इम्पॉर्टंट। आतां शंकर बाईन सांगलां तशें की टप्प्याचेर सगळे हें करता की पंचायत, ZP आनी फुडें वचून आमदार हे तिनूय जर एकठांय काम केलें जाल्यार हेजे भरपूर फायदो कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाता।
पूण आमी आनीक याद धरपाक जाय हें करता आसतना एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा एडमिनिस्ट्रेशनूय आमकां सपोर्टीव आसपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे ऑफिसर आमचे डॉक्टर अजय गावडे सारके ऑफिसर जे आसात हे आमच्या म्हणजे आमी जी एकाय आसा एक आमी विचारान फुडें वयता आनी ही कामां सगळीं जाग्यार घालपाक लागून आमकां ऑफिसर हेल्प करता तशेंच देवेंद्र हल्लेकर साहेबूय आसा तेंच्यांनी फाटले कितलेशेच वर्सां ऑडिट जे आशिल्ले पेंडींग आशिल्ले ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी सामकें आपलें लक्ष घालून ही जी ऑडिटां पेंडींग आशिल्ली ही सगळी जाग्यार घातलेली आसा सो हांव खरेंच आयज आमच्या पिलेन पंचायतीचे तर्फेन जिल्हा पंचायत मेंबराच्या तर्फेन आमच्या सगळ्या लोकांच्या तर्फेन आमचे हांगा लँडलॉर्ड आसा तेंच्या तर्फेन खरेंच जिल्हा पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगलां तशें कमी टायमान चड काम करप म्हाका दिसता संदीप बाई कडेन शिकपाक जाय तुमी तेंच्या तोंडानूच आयकलां शंकर सोडणकर साहेबाच्या की कमी टायमान चडान चड जर काम करतलो जाल्यार भितरल्या एक मुठभर लोकांनी संदीप बाईचें नांव येता आनी हे सगळें पॉसिबल आसा आमी पंचायत म्हणून आमी जिल्हा पंचायत म्हणून आनी आमदार आनी तशेंच एडमिनिस्ट्रेशन एकठांय रावन काम करता आनी हे सगळें काम करता आसतना आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो भरपूर तेंको आसता भरपूर सपोर्ट आसता गव्हर्मेंट म्हणून आमकां सगळे मिनिस्टर कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर आसता तेंचो सपोर्ट आसता आनी एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट हांव विदावट म्हणजे मेन्शन करनासतना सांगूंक सोदतां की जे लोक आसा सगळ्याकून आमी फुडें वयता आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव पूण इलेक्ट करपाक लागून तुमचो आशिर्वाद आसा तेका लागून आमकां एक संदी मेळटा काम करपाची तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा असोच तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो विश्वास जो आसा हो आमचेर दाखोवपाचो आमी युनायटेडली आमची टीम म्हणून आमी तुमचे कडेन कितें कितें आमचे कडेन कामां घडोवन हाडूंक शकता ही सगळीं हाडटले आनी एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां काबार करता थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.